आज ट्विस्ट करून बरेचशे मिडियांनी हाडला. हांवें अशें केन्नाच म्हणून नाशिल्लें. जेदे वेळाचेर पत्रकारांनी म्हाका प्रश्न केलो की कला अकादमी कोसळ्ळी तें स्कॅम जावपाक शकता काय कितें, हांवें परत तांकां क्वेश्चन केल्लो. अटल सेतूचेर करप्शन जालां अशें हांवें केन्नाच म्हणना. हें परत एकदां गोविंद गावडेची इमेज टार्निश करपाचें हें एक षडयंत्र आसा अशें ह्या वेळाचेर. गोविंद गावडेकूच टार्गेट करता अशें दिसता. आता ते म्हाका कांय खबर ना. आतां तुमकां वारंवार दिसता न्ही कितें म्हणटलो हांव तेका. कारण गोविंद गावडेच आज दिसता आसतलो कारण तो बरें काम करता म्हणून एखादें टार्गेट करपाक. सर तुम्ही पण जे म्हटलें पळय स्टेटमेंट जावं येता म्हणून ते अटल सेतूचे, पूण तो हांवें अशें केन्नाच म्हणून जावं येता अशें म्हणून केन्नाच म्हणना. ते आरोप जाता म्हटले तुम्ही. आरोप जाता अशें सुद्दां केन्ना तुम्ही वाचा तो स्टेटमेंट. तुम्ही अशें म्हटलां की थंयसर कितें मिशअप्स जाता ते तुम्ही स्कॅम अशें कित्याक तुम्ही हांवें कितें म्हणलां अटल सेतू जो आसा त्यो काही गोष्टी उगडो जावन परत ताका काम सुरू केलें. तें आमी स्कॅम म्हणपाक शकता काय कितें प्रश्नकार केल्लो आशिल्लो. हांणी कांयच करूं नाशिल्लें. स्कॅम जाला अशें हांवें केन्नाच म्हणना. हो ट्विस्टेड स्टेटमेंट. आनी एक गोष्ट हो स्टेटमेंट हांवें पयर केल्लो आशिल्लो. म्हणजे काल तेजेर बसून बरेचश्यो काही गोष्टी मिडियाक धरून हे सगळे प्लॅन आसा हें ओपन सिद्ध जाता.